हैदराबादात जावपी अंदूचो प्रतिश्ठेचो आंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव महत्वाचो इतल्याच खातीर कारण तांणी कोंकणी भाशेचेर भर दिवपाचें थारायलां। 27 ते 29 जानेवारी मजगतीं जातले ह्या साहित्य महोत्सवाचें वैशिश्ट्य म्हळ्यार तातूंत कोंकणीचे ज्ञानपीठ जैतिवंत लेखक दामोदर मावजो हांचे वांगडा कलेच्यो जाणकार प्रिता सरदेसाय वांटेकार जातल्यो। महोत्सवांत हे वर्सा कोंकणी भाशेंतल्या साहित्याचेर भर दितलेच ते भायर कोंकणी संस्कृताय आनी अस्मिताय हांचेर भासाभास जातली आनी सादरीकरणूय जातलें। प्रिता सरदेसाय हांणी गोंयच्या धालांचें सादरीकरण थंय करपाचें थारायलां। ते विशीं तांच्या मनांत कितें आसा आनी हो महोत्सव कसो जातलो हे विशीं प्रिता सरदेसाय कडेन चर्चा केली। म्हाका खोशी जाता सांगपाक तुमकां की ओनू हैदराबाद लिटररी फेस्टाक लँग्वेज इन फोकस कोंकणी आसा आनी त्या खातीर आमचे थंय नामनेचे लेखक ज्ञानपीठ अवॉर्डी भाई मावजो दामोदरबाब मावजो ते आसतले। तांचो कीनोट एड्रेस आसतलो आनी बाड्रॉय बरेटो ज्याने आमचे नाचुया कुंपासार पिक्चर काडिल्लो आसा तो आसतलो। ताजो पिक्चर थंय दाखोवप जातलो आनी कांय कोंकणीचे थंय प्रोग्राम जातले। पूण एक सामकी खाशेले प्रोग्राम जो जातलो म्हणटा तो आमच्यो धालो फुगडी हो थंय एक इंटरल्यूड म्हणून कल्चरल सेगमेंटान दाखोवपाक येतलो आनी तातूंत आमच्यो बायलो केरी सत्तरीच्यो ज्ञान ज्योती महिला मंडळ जानकी परब हांचो ग्रूप थंय धालो फुगडी डेमॉन्स्ट्रेट करतली, प्रोग्राम करतली। ती परत स्टेजीर येवन परत माचेर येवन ती ताज्या बद्दल उलयतली। सो ही म्हाका खूब खोशेची गजाल आनी त्या प्रोग्रामाक हांवूय बी आसतलें गेस्ट स्पिकर म्हणून आनी हांचे बद्दलूय उलयतलें। हालींच आमचें नोव्हेंबरान गोवा हेरिटेज फेस्टिवल जालें कांपलाचेर 5 दिसांचें। तातूंत हांवें पांडुरंगबाब फळदेसाय दोतोर पांडुरंगबाब फळदेसायाचो आदार घेवन आमी कल्चरल सेगमेंट जो पळय ताजो फोक सेगमेंट जो पळय आशिल्लो सद्दां सांजचें आमचो 1 वराचो प्रोग्राम चल्लो जे हातूंत आमी आमच्या गोंयचे सगळ्या वाठारांतले फोक लोकनृत्यां दाखयलीं।